सुप्रीम कोर्ट म्हणटा की थोडी झाडां वडाची पिंपळाची जावं कोडुलिंबाची थोडी ही झाडां की ती झाडां स्थलांतर करची न्हू जाता तितले ते सेव करची प्रिजर्व करची तशें आमी आयज कोर्टान बसून आहा हे थोडे आहा फुडारी हांगासर गांवचे ते म्हणटा की हो वोड हालोया वोड आनी खंय घालया वोड हालयलो जाल्यार आयडेंटिटी वोडा कडेन म्हणटा ती आयडेंटिटी उरची ना हे जे आमचे गांवचे स्थायीक लोक आहा ते सगळे जमलेले आहा हांव सगळ्यांक उलो मारलेलो देवान तांकां सगळ्यांक आपण हांगासर जे आहा म्हणजे हे जे वोड आहा ते सगळे हांगा जमलेले आहा की थोडी महिला सुवासिणी आहा हांगासर गांवचे अशी वर्सान हांव हांगा वटपौर्णिमा करता ती सुद्दां हांगा येयलेली आहा तेंचे सुद्दां मनान तेंच्यांनी धरलेलें की जाता तितले सरकारा कडेन हात जोडून पांय पडून नमस्कार करतले आनी हात जोडटले सरकारा कडेन की तांकां बरी बुद्धी घालची आनी हो जो स्थळ आहा जो वोड जो आहा जे वडाचें झाड आहा तें हालोवचें न्हू फाटल्या दिसांनी थोडे हांवें पळयलां की थोडे ग्रुपाचेर पळयलां की जो आमचो गुळो जो आहा गुळो पोर्तुगीज टायमार गुळो आसलो गुळ्या कडेन म्हणटा तो गुळो तो काडून खंयसर एक 8 पाकान घातलो थोडे म्हणटा तो गुळो घातला जाल्यार वोड कित्याक घालचो न्हू म्हाजें इतलेंच सांगणें आहा म्हणणें आहा की वोडाक जीव आसा तो गुळ्याक जीव ना हांव कितें म्हणटा म्हाजें म्हणणें आहा की तो वोड गुळो जो आहा तो गुळो सायडीकूच घालूं येता तो जागो थोडोच जागो जाय आसलो आतां 8 पाकान घातला थंय 8 पाक म्हणटले काय गुळ्या कडेन म्हणटले हे थोडे समस्या अशें जावचें न्हू तो गुळो हालयलो म्हणून आमी वोड हालूंक दिवचें ना वोड आमी प्रेसाक घेतलेलो सगळे प्रेसाक सगळे जे प्रेस जाले ते प्रेसाक सांगलेले इवन दिल्ली बसून गेल्लेले थंय दिल्ली बसून प्रेसाक सांगलेले आहा की वोड जो आहा तो वोड तुमी हालोव नाका जाता ते तुमी जागो आसा हो जागो तुमी सांडलेलो देवानूच तेंच्या मनार बुद्ध घातले काय हेजे मला हेजे तकलेन आनी हो जागो थोडो दवरलेलो हो आमचो गांव त्या गांवान आमची आयडेंटिटी बस स्टॉपार आमी भुरगे मरे जाणटे बसून सांगून गेले हे गव्हर्मेंटाचो बसून रिपोर्ट गेल्लो आहा की हे टायम इमेमोरेबल म्हणून दुसरी गजाल म्हणजे फाटल्यासान गव्हर्नर कोविडा खातीर घेवंक पावना तेंच्यांनी सुद्दां हे वोडाचेर खूब बरयलेलो 3 झाडां आहा बार्देसान एक बावबाव ट्री वेऱ्या 800 वर्सां पयलींचे दुसरे देवाचो आंबो करसवाड्या आनी तिसरे हो वोड आमचो देव खापरेश्वर हांगा भरपूर लोक जे लोकांनी हांगासर मॅसेजी पावयल्यो सगळ्यांक सरकारा पर्यंत थोडे इंजिनियरांक मेळ्ळे ते म्हाका म्हणटा एलायमेंट हालोव शकना एलिमेंट जे रोडाचे गेल्लेले पुलाचे गेल्लेले हालोव शकना आमकां पुलाचे हांव सांगता गांवचे लोक आहा ते गांवचे कोणाचेच एक ऑब्जेक्शन ना जे रोड जावचो न्हू जावं पूल जावचो न्हू कोणाचेच ऑब्जेक्शन ना आमी अवश्य म्हणटा करा पूण जे एलायमेंट मातशें हालयान करा फाटल्या दिसांनी एका इंजिनियर सांगला बाबा म्हटलें तूं पूल रोड एलायमेंट हालना जावं आनी हे रोडाचे जे आहा रोड जो आहा तो रोडाचे पुलाचे एलायमेंट हालना बाबा हांगा लोक चंद्रार वचून येयले हांव सांगता मिडिया थ्रू सांगता आमदारोकूच सांगता लोक चंद्रार वचून येयले चंद्रार बसून वचून येयले चंद्रार कितें कितें ते पळोवन येयले म्हणजे थंयसर वयपाक एलायमेंट आहा आनी हांगसर हे हालोवपाक एलायमेंट ना म्हाजें तुमकां कळकळीची विनंती आहा हांगा सगळे जाण उलोवपाचें हांगा देवपुजा सकाळीं जाता सगळ्यां खातीर गांवाच्या लोकां खातीर सगळ्यां खातीर मागता सगळे सदींच सांगता लोकांक भुरगीं ना अडचण येयल्या संतान प्राप्त जावनी मागता खुबश्या गजाली मागता हे थोडे म्हणटा हांगसर म्हणटा म्हाज्या फायद्या खातीर आहा म्हाज्या फायद्या खातीर काय ना हांव गांवां तर्फे देवस्थान सांबाळटा अजुनूय सांगता की आयज म्हाका तर म्हाजें तर देवस्थान जाल्यार हांव घरा व्हरून करतलो आसलो गांवां खातीर हांव हे करता फुडाकार घेतलेले आहा म्हाका अशें काय ना कोणाक तर नाका अवश्य आमदाराच्या वांगडा रावचें आनी आमदारा एकोणीसान पंचायतीन जेन्ना हे घेतलेले तेन्ना तुमी जेन्ना हे केल्ले तेन्ना पंचायतीन व्हेरी गूड म्हाका हांव 2-3 जाले चिंतता की पंचायतीन जावं हे सांगलें की पंचायती खातीर पंचायतीन नोटिफिकेशन दिलें जावं पंचायतीन नोटिफिकेशन येयलें हे जे हायवे जो आहा त्या हायवेचें नोटिफिकेशन येयलें पूण हें नोटिफिकेशन हांव देवस्थान सांबाळटा म्हाका हांव एक इलेक्टेड मेंबर आहा म्हाका लोकांनी निवडून दिला म्हणून सांबाळिना म्हाजे जाणट्यांनी गांवचे देवस्थान सांबाळटा पूण हे जे कॉरिडॉर येवच्या पयलीं जे नोटिफिकेशन जालें हांगासर भरपूर लोकांची घरां आहा थोड्यांचे बिझनस आहा जे बिझनसमॅन हांव त्या ग्रुपाक आलो N17 म्हणून ग्रुप केलो वॉट्सअप त्या ग्रुपाक सुप्रीम कोर्टाक वचून आमी वचून येयले आनी त्या सुप्रीम कोर्टान वचून आमी भरपूर हे केलें दोनूय वटेन खांबे आसली एक खांबो मागलो पूण हांगा कितें आमदार जो आहा आतां पर्वचो आमदार हांव आतां जिल्हा पंचायत मेंबर जावं इलेक्टेड मेंबर मागीर जालो आमदाराचें कितें काम आसता जे देवस्थान आहा जी गांवची देवस्थान आहा जे देवस्थानाक सगळे गांवचे लोक येता ना म्हणिना पूण त्या आमदाराकूय निवडून दिल्लो आहा ते लोक जे आहा गांवचे जे घरादारां आहा लोकांची वाटेक जे बिझनस आहा ते आपापले प्रमाणे आपापले हे कोर्टाक गेले सुप्रीम कोर्टाक गेले पूण देवस्थाना खातीर कोण वचोंक जाल्लो गांवचे लोक आसात वचोंक जाल्लो आमदार कितें फाटीं उलयलो आतां तो उलयता 19-12-15 उलयता हांवें ताका सांगलें ते फुडली जागा हें करून घे हांव कालच्या प्रेसाक सांगलां हांवें आझाद मैदानाक जाल्लो अरे बाबा हे तर फुडलें अजून करून घे हांव अजून
मिडिया थ्रू तुमच्या थ्रू हे पावयता. तुम्ही दिल्ली गेल्ले पळय, दिल्ली वयच्या पयलीं तुमने आमदारांक पयलीं मेळ्ळें? आमदाराक कित्याक मेळोंक जाय? आमदारूच सांगता न्हू जे परवरी पडटा न्हू, परवरीचो आमदार म्हणजे तुमी परवरी आमदार व्हेरी गुड आमदार कितें म्हणटा हे जे स्थलांतर करया तो आमी मेळनासतना तो कित्याक सांगता? तो स्थलांतर करया, बरो जागो दाखयलो आनी कितें दाखयलें? प्रसाद घेतलो तुवें, तुका फक्त आमदार गेला, बाकीचें हें करपाक देवस्थानां जावं हें तुमकां माथ्यार दिवंक ना. आतां एजो PWD मिनिस्टर CM आहा, CM कडेन बीन तुमी आमी सीएमाक निवेदन दिल्लेलें आहा. सीएमा कडेन निवेदन दिलें. सीएमाक अजूनय आमकां सांगता हालीं पसून फाटल्यासून मेळ्ळा कोण आमी अजूनय सीएम सांगता की सीएम हांगा देवस्थानाक येवन भेट दिलो वयतलो आनी अजूनय सांगता आमी देवा कडेन सीएमाची वाट पळयता. सीएमा कडेन कळकळेची विनंती करता की सीएमान अवश्य येवन पोवचो. CM अजून येवंक ना हांगा? सीएमान येतात म्हणून सांगला पण अजून का पावूंक ना. तुम्ही गडकरीक मेळलेले, गडकरीजीक मेळलेले हिंगा दिल्ली वचून, हिंगा तो गडकरी तेजे उपरांत पावलो, तेणे हेजेर कितें विशय गडकरी साहेबान सांगलें आमकां की हांगासर जे तेच्या पयलीं आमचे हांगासर जो एक आमचो ग्रूप जो आसलो, वॉट्सअप ग्रूप आसलो, आमचो जो ग्रूप आसले ते आमचे फुडारी थोडे गडकरी साहेबाक हेच्या पयलीं 2000 कोवीड जावच्या पयलीं मेळ्ळे. ते कोविडाच्या टायमार तेंच्यांनी डबल कॉरिडॉर म्हणजे कॉरिडॉराक डबल 2 खांबे आसले. तो एक खांबो करून तेणी व्हडलें काम करून दिलें आनी ते खांबे करतना आमचे फुडारी कोण गेल्ले, खूब जाण गेले, तेंचे नाल्यार वडाचें देवस्थान उरतलें, जाता तितलें उरतलें, कित्याक मदीं एक खांबो येता. इवन आमी कालचे एका गडकरी साहेबा कडेन गेले आनी ते गडकरी साहेबानूच सांगलें आमकां जे एक्सपर्ट आसले ते एक्सपर्ट स्पेशल आपले भोपाळचे बीन एक्सपर्ट येयल्ले, व्हडले बरे काश्मीर बीन जे ब्लीच करता हे करता ते एक्सपर्ट येयले. ते एक्सपर्टांक सांगलें की तुमी वचून पळया आनी हे करा. जे आमी एक्सपर्टांक फोन मारले तेंच्यांनी येता म्हणून सांगलें. ते थोडे एक्सपर्ट जे हांगासर कोण आहा टेक्निकल सेक्शन आहा जावं हे आहा कॉन्ट्रॅक्टर तांकां मेळोन तेंच्यांनी उलयले. पूण हांगासर तेंच्यांनी आमकां थंय सांगलें की ग्रीन सिग्नल दिलें, पूण हांगासर हांव न्हू थोड्यांच्या पोटान कितें जळटा, हांगा वडाचें देवस्थान हांव पळयता म्हणून जळटा काय हांव न्हू. ताका कोणाक थोड्यांक दिसता, थोड्यांक अजूनय सांगता प्रेस माध्यमाक, थोड्यांक दिसता हे वडाचें काप्रेश्वर देवस्थान आहा कोणाक सांबाळपाचें आहा. अवश्य हांव बूक जो आहा आनी नाल्ल जो आहा दवरता आनी पांया कडेन देवाक पांय पडून फुडें वयता. कोणाक अवश्य जाल्यार पळया हांगसर आनी खंय देवस्थान गेले जाल्यार हांव न्हू हांव प्रसाद घेवन प्रसाद घेता, म्हाका थंय धांवडून घातलो राखण देवतेच्या स्थानातूं थंय व्हरून दवरता तूं पळयता म्हणून. आतां हेजेर तुमी परते आमदारा कडेन वयतले मेळपाक आमदाराक? पळय आमदार बाबडो उलयला, बाबडो म्हणटा बाबडो उलयला, खूब जाणांक सांगता. इवन हांगासर थोडे येवंक सोदताले, अशें म्हणटा थोडे की आमदाराच्या भंयान येना आमदार कितें म्हणटलो. हांव न्हू कोणाक कितें भियेता. थोड्यांचो देव आमदार जाल्लो हांव म्हणटा थोड्यांचो देव आमदार जालो ताकाच घेवन नाचा. हांव काय आनी म्हाका दिसता हांव सरकारा पर्यंत हांव आनीक एकदां सीएमा कडेन वयतलो, लास्ट वयतलो, मागीर कोणाक कितें करपाचें तें करम. पळय सकयल वडाचें देव हें आसलें कोर्टान आहा, ते कोर्टान सुद्दां आसलें की थोडे देवस्थान आहा ती थोडी डिसिजन जाल्या शिवाय जावचें ना. 3 तारखेक आमकां मॅटर आसा हायकोर्टान. हांव नको काय कितें डिसिजन कितें तें थोड्यांक बेगीन काम जाल्लें, हांव नको कितें वाडी बिडी पाडपाचें कितें हांव नको थोड्यांक. हांव कल्पना मदतकर. आयज जागर असो म्हणटात आनी हो एवरी इयर हो दिवसो केलो जाता हांगासर, पण मोठ्या प्रमाणात करूं नासले. हेच्या पयलीं कोण जाय कोणाची इच्छा ती येवन महिला जावं पुरुष कोणूय सगळे जाण मेळून येवन ल्हान वयताले, पण हे फावटी अशें करचें पडलें. तुमकां खबर आहा सांगपाची गरज ना. सो हांव कितें म्हणटा, हे जे आमचें देवस्थान आहा तें आमकां हांगाच जाय आनी येयल्ल्या वर्सा हो उत्सव आमकां हांगाच करपाक जाय. आतां एग्जाम्पल आमदारान म्हटलो आपूण परवरकार म्हटलो म्हणून ताका कोणी तरी जागा दिली आनी तेणी घर बांदलें. हेचो अर्थ आमदार हे देव खाबरेश्वरा पेक्षा व्हडलो न्हू की तो देव खाबरेश्वराक जागा दाखयतलो हांगा व्हरान दवर म्हणून. अशें जावंक शकना. देव खाबरेश्वरा पेक्षा व्हडलो आमदार न्हू कोणूच आसूंक शकना देवा फुडें व्हडलो. एक टायम देव तरी माफ करता, पण हे राखणदार म्हणटात, देवतार म्हणटात राखणदार, ते आमच्या सगळ्या परवरकारांक जे कितें आहा ते आपल्या पांयार पोटार दवरून सांबाळून घेतात आनी खूब कितलींशींच वर्सां जालीं अशें सांबाळून घेतात. आमचो खाबरेश्वर देव हा लास्ट टायमूय हांवें हें सांगलेलें की आमचो खाबरेश्वर देव हा हो बोडगेश्वराक मेळपाक वयता आनी तो शांतीनगरांच्यान हांगा रिटर्न येता. हें आमकां कित्याक खबर आहा? हांव विचारतालें रातचो आवाज कसलो येता काय म्हणून. तो दांडो फाट करीत वयता रातचो. सो तो म्हणटालो की तो आमचो खाबरेश्वर देव हा तो हेका मेळपाक वयता बोडगेश्वराक आनी थंयच्यान तो शांतीनगरांच्यान वयता आमच्या स्थळांच्यान. ते खातीर हांव सांगता तुमी ते इजी इतले धरूं नाका.
माझी आमदाराक तेका मिडिया मार्फत मेसेज जी पावता तेका कितें दिसा तो कितें दोळे आसून आलेपणां कान आसून भेड्डेपणां करता तेका सगळें दिसता, सगळें जाणा तो तेणी हे आफ्टर हे डिसिजन गव्हर्मेंटाचेच आसतलें. सो हांव आमच्या जो CM आमचो गोंयचो CM आहा तेज्या कडेन मागता की तेणी आमच्या परवरकारांक निराश करपाचें ना. जाता तितले हो उत्सव आमकां हर वर्सा फुडें करपाक मेळपाक जाय आनी आमकां खोशी दिवपाक जाय की जालें फायनल तुमचें देवस्थान हांगाच उरतलें इतलेंच मागता आनी हंबल रिक्वेस्ट करता की हे डिसिजन अशेंच जावपाक जाय, सगळीं परवरकारां खोशी आसतलीं. थँक्यू. देव बरें. हांव भाई कडेन मागता, मालन भाई तेजे कडेन मागता तेंच्यांनी दोन ताका भरपूर म्हायती आहा. इवन ते आमकां CMा कडेन वचून घेवन गेले. CMा कडेन 10 फावटी तरी तो आपूण गेलो, पण हांव ह्या बद्दल गांवच्या लोकांक घेवन हांव तेज्या वांगडा गेलो. हांव मागता तेंच्यांनी 2-3 गजाली सांगच्यो की जाणकारी आसलो एक्स-CM आनी एक्स पंचायत मेंबर. जय राखणदार महाराज. खरं म्हणजे जे आम्ही या स्थळार उभे आहा हे पवित्र स्थान आहा. हो जो वड आसा हे आमच्या परवरच्या गांवांक तर हेजें खूब मोठेपण आसा. ह्या वडाक जर तुमी पळयले नाल्यार म्हाका दिसता वटपौर्णिमा येता ते दिसा जी आमची बायलां आपल्या घोवाक खूब आयुश्य मेळपाक जाय म्हणून देवा कडेन प्रार्थना करता अशी म्हाका दिसता परवरी भागांतली म्हणजे सुकूर गांवची सादारण 70 ते 80% महिला ह्या वडा कडेन येतात. आपले जे कितें मागणें आसा त्या वडा कडेन मागतात. म्हाका आतां जवळ जवळ हांव आतां सिनियर सिटीजन जाल्लो आसा, पूण भुरग्यापणा पासून म्हाका खबर आसा की जेन्ना आमी तेन्ना कामेजांव चलताले तेन्ना म्हापशेसून बसले की अवधी पणजे पर्यंत 3 किंवा 4 स्टॉपां आसली. तितून एक इम्पॉर्टंट म्हणटा त्या वडा कडेन. ह्या वडा कडेन म्हटलो की लोक सालिगांवचे सुद्दां बस मेळनासले, त्या वेळार सालिगांव बीन बसी नासली. ह्या वडा कडेन मागीर आमचे पिळेन सावळे हे सगळे लोक हांगा देंवताले, वडा कडेन चलून वयताले. हो वड म्हणटा हो आयचो आनी कालचो ना. म्हाका दिसता आमकां आमचे आजे पणजे सांगताले म्हणजे मे बी 400-500 कितली वर्सां जाली हो वड आसलो आमी सांगूंक शकना. आनी आमी सरकारा कडेन गेल्लेले आसा. हांव CM कडेन स्वता गेल्लो आसा. CMाक आमी रिक्वेस्ट केल्लेले आहा. CMान आमचें आयकून घेतलेलें आसा आनी आमकां CMान सांगलेलें आपूण एक दीस येता आनी त्यो पळोवन वयता. पूण CMान म्हाका दिसना की हांगा मुद्दम येवंक जाय आनी पळोवंक जाय म्हणून. CMाचो हो रस्तो आहा ताका खबर आहा, ह्या वडाची ताका हिस्ट्री खबर आसा. तसोच सुरवातीक जेन्ना हांव सरपंच जातलो 99-2000 तेन्ना पासून हो रस्त्याचो विशय चलतालो आनी स्वर्गीय मनोहर भाई पर्रीकर कडेन हांवें हो विशय केल्लो. भाई कितें कशें कितें करया आमची परवरी सांबाळपा खातीर हो रस्त्यार जें कितें आहा तांकां सांबाळपाक जाय. त्या वेळार हांव तुका एकूच सांगता, म्हाका त्या टॉपमोस्ट जो इंजिनियर येयल्लो ह्या रोडाचेर तेणी सांगलेलें सरपंच साहब इतलो नॅरो हायवे आख्खे इंडियेक खंयच ना तेणी सांगलेलें की इतलो नॅरो आमी करूंक शकना. बट तुमच्या सगळ्यांच्या रिक्वेस्टाक बाय फातिमा आमची एक्स MLA आसली म्हाज्या वांगडा, दोतोर चोडणकार आसलो, आमी सगळे जाण गेल्ले, खूब मिटिंग्यो जाल्यो. आनी हांवें ताका ह्या वडाच्या टायमार तो म्हणलो मनान आसा न्हू ताका उपाय हायट दिवया मरे ब्रिजाक. सो म्हाजी एक सरकाराक कळकळीची विनंती आसा. फाटल्या फावटी हे दिल्लीक गेल्ले हांव वचूंक शकलो ना, पूण तांकां ते मेळपाचें काम हांवें हांगा रावन केलें. नितीनजी गडकरी कडेन ते मेळ्ळे, श्रीपाद भाऊक घेवन गेले, भाऊनी भरपूर प्रयत्न केले, गडकरीजीन खूब टायम दिलो. आनी गडकरी असो मनीस होता नितीनजी की येस तो लोकांक सांबाळून डेव्हलपमेंट करता. ऑफकोर्स सरकाराचें गोंयच्या सरकाराचें आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें हांव अभिनंदन करतात, बरें काम करतात. ह्या कामाक आमच्या परवरकारांचो हे ग्रामस्थांचो कोणाचोच अडथळो आसचो ना. आमकां सगळ्यांक रस्तो जाय आनी आमी इतले खोशी जातले फाल्यां जर वयल्यो फ्लायओव्हरा वयल्यान जेन्ना सगळ्यो गाडयो वयतल्यो तेन्ना आमचे परवरचे लोक सगळे ह्या वाठारांतले सुरळीतपणे म्हापशांनी पणजे वयतले. एकदम बरी गजाल आसा. पूण आमचें इतलेंच म्हणणें आसा की जर सरकाराक हें शक्य आहा आनी ते करूंक शकता सरकार अजुनूय की हांगा जो कितें पिलर येतलो, हांगा जो कितें प्रॉब्लेम येतले तेची हायट वाडोवपाची आनी तेजी हायट जर वाडयली नाल्यार सरकार कितेंय करूंक शकता तेंच्या मनान आसा. नाल्यार आमी त्या सरकारांतले म्हणजे सरकारान नासले त्या पक्षाचे मनीस आसा, पूण आमी जेन्ना जेन्ना अशें कितें जाय तेन्ना आमी लोकां बरोबर आसा. अजवर तो असो न्हू की आमी सरकाराच्या विरोधान आहा म्हणून. हांवें पर्सनली सरकाराक म्हणजे CMाक सांगलां, सगळ्यांक सांगलेलें आसा आनी आयजूय तुमच्या मार्फत हांव सांगूंक सोदता सरकाराक जर शक्य आसा नाल्यार हे आमचे जे ग्रामस्थ हे देव भक्त ह्या वडाचे हे वडाचे हो राखणदार आहे आनी आदी आमकां खबर आहा हो राखणदार बेश्टो ना.
जेन्ना कोणाकूय बस चुकली नाल्यार हो राखणदार व्हरून खंय बडगिनीन व्हरून पायतालो आनी आमकां जाणटे आजी सांगताले अरे कोण तरी गजाली सांगीत वळखीचो कसो मेळ्ळो पूण आपूण ताका वळखोंक ना कोण तो पण चेहरो वळखीचो दिसतालो आनी जसो बडगिनीन पावलो वळोन पयल्यार तो नाच जातालो म्हणून अशें आमकां आदी जाणटे सांगताले. आनी हितूंतली आनी एक वैशिश्ट सांगता तुमकां कित्याक ह्या गांवांत हांव 3 फावटी सरपंच जावन गेलो. ही जी एरिया आसा नाल्यार तुमी केन्नाय पळया ही सादारण सांगोडेच्या वॉल्ता वचून गुळ्या पर्यंत ही जागा देवाची म्हणून मानतात. हांगा न्हू तरेतरेचे कोटे दीस बिझनस करूंक येयला. हांगा बिझनस जायना. व्हडले व्हडले शोरूम जाले, व्हडली व्हडली रेस्टॉरंटां जाली. ह्या इतल्याय कुडक्याक ती चलना. म्हाजे हांगा कितले मित्र आहा हांवें ओकुपन्सी दिल्या फ्लॅटांनी रावपाक दिल्ल्या ते म्हाका सांगताले थंय आमचे हेल्थ बरें उरना मरे थंय. आनी आमचे एक्स MLA आमचे फातिमा बाय म्हाका सदांच सांगताले म्हणून आपूण मरे एक दीस चुकयना ह्या वडाक हे लायल्या शिवाय. कदाचित ते घरा कडसून लायता आसतले पूण ह्या देवाक ह्या वडाक ती मानता. मारियोवाद म्हणून आसलो कोमनिदाद सेरुलाचो प्रेसिडेंट आसलो एटोनी आसलो आनी ह्या गांवांत तो क्रिस्तांव जावन म्हाका सदांच सांगतालो तो म्हाज्या बरोबर मेंबर आसलो अस्नोडकार ह्या मरे देवाक हे करूंक जाय जागृत देवस्थान म्हणून सांगताले. तेन्ना हें जागृत देवस्थान म्हाका दिसता हांव परत विनंती करता की सरकारान सांबाळपाचो प्रयत्न करपाचो. हें जर शक्य आहा जाल्यार म्हाका दिसता देव खापडेश्वर आमचो आनी वडाचो राखणदार सरकाराच्या मुखान वचून बरें घालतलो आनी हें जो कितें वड आसा ही आमच्या ग्रामस्थांची कितें मागणी आहा ती म्हाका दिसता यशस्वी ठरतली अशें म्हणटा. धन्यवाद तुमकां. देव खापरेश्वर आयज 2009 उपरांत आयज परत एकदां म्हाका आयज ह्या पर्वरी गांवांत तुज्या पांया कडेन येवचो पडलो. कित्याक जे आयज आमी पळयता कायदो समान आसपाक जाय सगळ्याक. जेन्ना हो सरकार विरोधी नासलो तेन्ना कायदे दुसरे आसले काय कितें. आज एक प्रेस पळयल्या उपरांत खंय तरी मस्तकाक मारले. जे तुमी म्हणटा भायल्यान हांगा उलोवपाक रायट ना. अरे जे खापरेश्वरान 2009 सगळी आस्थापनां राखली तुमची. जो मनोहर बाई आमकां घेवन नाचलोय रस्त्यार तेन्ना दोगूच मनीस ह्या पर्वरी गांवचे आसले. एक अनिल बाग आनी एक बागेला आमच्या बरोबर नाचतालो तो हांव पळयतालो. कित्याक सांगचें पडटा आयज तुमी आमकां भायले म्हटले. हे भायल्या लोकांनी येवनूच आयज हो जी आस्थापना आयज तुमची राखून दवरल्या ती खंय तरी तुमकां ह्या देवाचो अभिमान आसूंक जाय आसलो. 2009 आनी 10 हे खापरेश्वर देवस्थानान तुमकां राखले आनी जो अलायनमेंट आयज तुमी तयार केला ओल्ड अलायनमेंट जो आयज फ्लायओव्हर वयता तेजे सगळेच ते हे भायले लोक जे झगडले आनी हे देवाक वयता. अरे जे देवान तुमकां ही आस्थापना सगळी सांबाळ्ळी त्या देवाकूच आयज तुमी पळयलो ना. तेका खंय तरी धोक्यान काडलो. 1986 कायदो जर उलयता 1971 तुमी एक्वायर केल्ली जमीन म्हणटा जाल्यार कायदो हो गोंयांत सगळा समान आसपाक जाय. हांगा एक कायदो दुसरे कडेन एक कायदो ह्याचो हे तुमीच तोंडान उलोवपी. 1991 पसून हांवें पयलीं ओपन स्पेस आसले हांगा. ही जी व्हडली आस्थापना आसा ती तुमच्या सरकारान कित्याक बांदूंक दिली. आयज ती साल्वार करपा खातीर तुमी व्हडलो 600 कोटी म्हणून हो फ्लायओव्हर काडलो. हेजे सगळे श्रेय कोणाक वयता सांग पळया. त्या टायमार तुमकां वेगळे दिसताले. त्या टायमार तुमकां सगळे देवस्थान दिसताले सगळे दिसताले. आयज जेन्ना ही सगळी सांबाळपाक गेल्या तेन्ना हे देवस्थानूय सांबाळपाची गरज आसली. जेन्ना तुमी ह्यो भाशा उलयता देवाच्यो तेन्ना आयज दुःख दिसता कित्याक हे बारीक समाज आयज हांगा आपले देवस्थान आपले बारीकशे हे श्रद्धास्थान राखपा खातीर तळमळचें पडटा. हे सरकाराक सांगूंक सोदता हिंदुत्वादी म्हणपी हे सरकार जर आसा जेन्ना हेची तयार जाली फायल तुमचे जे नॉर्म्स आहा नॅशनल हायवेचे हे कित्याक घडटा सांग पळया. जर तर नॅशनल हायवे नितीन गडकरीजी हांगा लक्ष दिल्ले जे नॉर्म्स तुमी घातलेले वाजपेयी सरकारान जेन्ना हो हायवे 2002 पळय इम्प्लिमेंट जालो तेन्ना जे नॉर्म्स घातल्या ते पाळून करूंक जाय आसले. ते आयज हे प्रसंग आमचे हांगा उबो रावपाचो कित्याक येयलो. आज ते नॉर्म्स तुमी पांया पोंदाक घालून इलिगल तरेन आयज सगळे काबार करून उठलेले आसा. हे बारीक गांवांचे ही आमची श्रद्धास्थानां ही राखपा खातीर आयज ह्या बारीक लोकांक हांगा तळमळचें पडटा. आयज आमचे रगत वचूंक शकता हांगा. हे कित्याक तुमच्या निश्काळजीपणा खातीर. कित्याक ते नॉर्म्स पाळून तुमी केले ना. हे वडाचे झाड कितलीशीच वर्सां जाली हांगा उबे आसा
तांकां तुम्ही हात लावंक शकना. हे ते नॉर्म्सान आसा ना जाल्यार म्हाका दाखोवचें हांगासर. जे तूं नॉर्म्स घातल्या त्या प्रमाणे हो नॅशनल हायवे जावचो ही माझी मागणी आसा. तुम्ही जर म्हणटा आयज आमकां लेट जालो ना, लेट जावंक ना. हे नोटिफिकेशन काडपाची हे तुमची असली, सरकाराची असली. बाबा तितून मोदी कितें लागता हे मेन्शन करपाचे काला फायलीत तुमची गरज असली. ती काला फायलीत हो देव मेन्शन केल्लो ना म्हणून आयज प्रसंग ह्या देवाचेर हो येयल्लो आसा. ते रिपेर करपाचें काम आयज तुमच्या सरकाराचें जावन आसा. आयज त्या सीएम सरकाराक सांगूंक सोदता तूं येयला बारान. कोल्याच्या रूपान तुम्ही गोंयांत भितर सरलेले. हे बारीक समाज खंय तरी तुमच्यार विश्वास दवरून तुमच्या हातीन हे गोंय दिले आमकां बरे दीस दितले म्हणून. 70 वर्सांक जे आमी पळोवंक नासलेले आयज आमकां भोगचे पडटा प्रत्येक गांवांत. हो बारीक समाज, हो बहुजन समाज, हे सगळे मानणारो समाज हांकां आयज आपली देवस्थानां राखपा खातीर आयज रस्त्यार येवचें पडटा. कित्या खातीर? हे तुमच्या खातीर. आमी विश्वास हिंदुत्ववादी हे हिंदुत्वाचेर सगळे राखतले म्हणून आयज तुमच्या हातीन सत्ता दिल्ली. खंय गेले ते हिंदुत्व. आयज खरें तर हिंदुत्व म्हणटा तुम्ही जाल्यार आयज हे एका आमकां पावतले आनी जे नॉर्म्स घातला त्या प्रमाणे ते वयतले. ते सुदिनाकूय सांगूंक सोदता तूं मॅनेज करूं नाका. गडकरी साहेबाक तूं मॅनेज करूं नाका. अरे अत्याचार करता तुम्ही ह्या देवाचेर देवताचेर. विचार करून पळय. तो बोमा गांवांत 5-5 देवस्थानां काबार करता. कित्याक येयना फुड्यान आमचे कडेन डिस्कशनाक? तुमचे कडेन कापास्तादूच ना. हांगाय हांव उबो रावंक शकता. हांव तुमचे कडेन आन्सरां दिवंक शकता. आसा कापास्ता जाल्यार या फुडें चर्चा करुया. प्रेस घेतली आनी कितें उलयलें म्हणून जायना. त्या टायमार तुमी खंय आसले? साकार बाब तूं उलयलो भायले येता आनी हांगा उलयता म्हणून. तुका त्या टायमार तूं तालिगांवांत जेन्ना रावलो 500 मतां घेवपा खातीर कितले धडपडचे पडले याद कर बरी. याद कर ते दीस जेन्ना तुमी गोंयांत येयल्ले तेन्ना हो संजय तुज्या बरोबर आसलो तालिगांवांत. 5 कार्यकर्ते घेवन तुका भोंवचो पडटाली. 500 मतां काडपा खातीर आमकां कितले त्रास करचे पडटाले. आज तुमकां सत्ता मेळ्ळी ती कोणें दिल्या? हे बहुजन समाजान, हे बारीक समाजान दिल्या. हे बारीक समाजाक आयज काबार करपाची तयारी करूं नाका. खंयच्या तरी बारीक बिल्डर लॉबी वयली हाडून ह्या गोंयकारांक काबार करपाचे षडयंत्र रचूं नाका. हे कोल मायनिंगा खातीर ह्या गोंयकाराचेर घालो घालूं नाका. आयज खंय तरी आमी पिशे म्हूण हांगा रस्त्यार येवंक ना. आयज हे कॉपरेश्वर देवान म्हाका आयज परतो कित्याक हाडला? 2009 जेन्ना तुमचोच सरकार ऑपोजिशनान आसलो तेन्ना हे राखपा खातीर हे देवाक यूज केलो आनी आयज हो देव तुमकां दिसलो ना? आयज देव दिसलो ना? हो आस्थापनां सगळी सांबाळ्ळी त्याच्या खातीर कितलेशेच कोटी घातले जाल्यार हो देव राखपा खातीर तुमकां जमलें ना? जो अलायनमेंट काडटा आसतना जी काला फायल तयार जाली तेन्ना हे देवाचें तुमकां कांयच मेळना. ते काम करपाचे तुमचे आसले. नोटिफिकेशन काडटा आसतना ते नोटिफिकेशन हेका कोण आसा हेका नोटिफिकेशनाक आन्सर दिवपाक? कोण ना. हेजे काम तुमच्या हातीन आसले, सरकाराच्या हातीन आसले. हे राखपाचें काम तुमच्या हातीन आसले. जेन्ना हो अलायनमेंट काडलो तेन्ना हेजी राखण करून अलायनमेंट काडपाचें काम तुमचे आसले, ना की लोकांचे. आयज हे लोकांक रस्त्यार येवन हांगा रडचें पडटा, धडपडचें पडटा. ते कित्या खातीर? आयज तरी सुदार. जर तर हे देवा फाटल्यान तुमी गेले, हे देवाची शक्ती तुमकां खबर ना. जे तरेन तुमी येयल्ले आमी पळयल्या. तुमी गोंयांत येता आसतना कशें येयले आनी आयज कशें रुद्र धारण तुमी केल्लें आसा. सत्ता माथ्याक मारली म्हणून कितेंय करचें न्हू. ते खंय तरी बारीक लोकांकूय पळया आनी तांकां न्याय दिया. आनी प्रत्येक परवरकाराक हांव मागता आयज परवरकाराक मागता देवा खातीर, ह्या आमदारा खातीर आनी सरकारा खातीर आपली शेणी काडून तेंच्या पांया कडेन दवरूं नाका. आयज खंय तरी हे दायज आमकां राखपाची गरज आसा. हे दायज गोंयचे राखतले जाल्यार प्रत्येक गोंयकाराक आयज आमी गोंयकार म्हणून फुडें येवपाची गरज आसा. तशेंच आयज सगळे NGO उलो मारता. ही आमची गोंयची दायित्व आसा. हे आमचे एक सुंदर हे गोंयान आमकां देवान दिल्लें आसा. ते खंय तरी राखपाची आयज गरज आसा. ते राखतले जाल्यार प्रत्येक गोंयकारान हेजो वांटेकार जावचें पडटा. राजकारण खंय तरी कुशीन दवरया. म्हाका आमदाराचें कांयच ना. हांव आमदाराक शाबासकी दिता वयल्यान. कित्याक आयज जे जाग्यार पर्रीकारा कडेन बसून हेजेर सुटावो जायनासलो तो सुटावो आयज तुवें गडकरी सरा कडल्यान जशें कितें आमच्या आमदारान केला पळय खंय तरी
पाया पोनाक ते बारीक लोकांक चिड्डून काबार करपाचे, ताका देव बिव काय लागना. हो सुदीन आनी गोविंद आहा पळय, तांकां ते देवा हेजे सत्ते फुडें लोक बीन काय लागना. ते देवाक पळयले ना, कोणाक पळयनासतना तेणी ते लोकांक काबार करून पडला. पूण तुका वालोर दिता रोहन बाब, तुका वालोर दिता, कित्याक जे शक्य जालें ना हेका आमच्या परिकराक बसून ते आज ते करून दाखयला. हो फ्लायओव्हर काडलो तुवें, खुबशे कितें साल्वार केले, जे घडनासले ते करून दाखयले. पूण एकूच विनंती, आज बारीकशे मनशान चुकीचे सांगताय, अशें सांगू नाका. चुकीचे सांगू नाका. तू करेक्शन कर. ना कितें जाता, तूं नाका जाल्ले आमदारान पार घातल्या ते तू बरें आमदारान पार घातले म्हणून हांव- 1 मिनिट हांव येयला फक्त देवा ना, खातीर. पूण तू उलो नाका तर देवा खातीर हांव आमदाराचे सरकाराचेरूय उलो नाका, रागार जावं नाका. पळय तुमी खंयच्या ना, सरकाराचे ना, आसात, ना. हांवूय तेच सरकाराचो बीजेपी प्रश्न सरकारचो, ना, आयकून हांवूय घे. तुका वळखता. हिस्ट्री- पूण आयकोन घे, हिस्ट्री पळय, हांव आसा, हांव फुडें आसतना कितें उलयतलो आनी हांव आयकून घेतलो म्हणून ना. तूं सांग मागीर, ना. तुका दिता हांव chance न्हू, हांव चुकीचें उलोव उलयता. नाका, चुकीचें हांव उलोव कितें नाका. सांगता, चुकीचें उलोव नाका. जर तुवें इतलें काम केलां जाल्यार हे देवाकूय वांटोवपाचें. म्हाजें म्हणणें एकूच आसा, हांव कोणाची क्लीन पयलो चीट शाबासकी दिताय दिना, तेका. हांव शाबासकी दिना. हांवें मागला फक्त इतलें जर बरें काम केलां जाल्यार हे देवाकूय वांटोवपाचें तूं काम कर, जाल्यार खरें ह्या देवाचे तुका आशिर्वाद मेळटले. हेच म्हाजें म्हणणें आहा. हितून समज एकूच करेक्शन करता. तिने समज रोहन बाबाची समज आमदारची समज आभास केली, तितून तुमचें कितें जालें? एक्झॅक्टली 100%. त्याच्यावर तुका पहिले उत्तर करता. आज रोहन निवडून येयल्यार 12 वर्सां जाली, बरोबर? 12 वर्सां जाली. रोहनाक खबर ना काय कितें की हे रस्तो हो जो हायवे जातलो तो कसो जातलो. 6 म्हयन्या पयलीं गेलो आनी काम बंद दवरलें. जो आमचो मिनिस्टर आसा गोंयचो, ट्युरिझम मिनिस्टर, पयरोचो आमदार. आनी आतां आपणाक स्टडी करपाक जाय. आतां हांव सिनियर हेका जालो, हांव वचून केजीन बसता रे. हांव आतां फर्स्ट सेकंड फोर्थ आतां शिको रे. तुका 12 वर्सां जाली, तुका 3 फावटी लोकांनी निवडून दिलो कंटिन्युअसली, आनी तुका खबर ना हायवे खंयचो वयता तो. हांवें तुमकां सांगलें हांव पंच आसलो, सरपंच आसलो, हांगा कसलीच अडचण नासली. हे ते सांगोड्याचे वॉल्त म्हणटा थंयसून कोकेरो पर्यंत दुसरो रोड केल्लो आसा, बायपास रोड आनी एक आसा 21 मिटराचो. जेन्ना हो रोहन हांगा येयलो तो रोड कित्याक कॅन्सल जालो रे? ते व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगा कोणाच्यो येयल्यो रे? हांगा कसलीच अडचण जायना. हांगा सिंगल रोड आसलो, सिंगल वे आसलो. म्हणून तुमकां सांगला मनोहर भाईन आनी तेंच्यांनी सांगला हांगा नॅरो रोड करपाचो आसले आमी सगळ्यान नॅरो, आनी दुसरो रोड थंय तस्सो आहा. हांव जेन्ना सरपंच म्हणून देवलो, मनोहर भाईचें सरकार पडलें, व्हेरी नेक्स्ट टायम हांगा सरकाराचेर उलयना, पूण ते सगळ्या रोडाचेर बिल्डिंग्यो येयल्यो. नाल्यार आयज हो विशय हांगा आसचो नासलो, पळोवकारांक त्रास जावचो नासलो. आनी त्या वेळार जर खरो आमदार झटलेलो नाल्यार आयज 12 वर्सांनी हो त्रास जावचो नासलो. तेन्ना इतली ट्रॅफिक नासली. हो जर कुडको आडयलो कोणी नाल्यार आमचो जो आमदार हा रोहनान आडयलो, म्हणून हो स्ट्रेच उरलेलो आसा. आनी कोकेरो कडेन जी कितें सगळी येयल्ली आसा ती कोणाची ती तुमी खबर काडा, आनी कोणाक साल्वार करून हें करता पळय ते. अजूनही सांगतात तो रोड त्या रस्त्यार जर त्यांच्यानी प्लेन चेंज करून बांधला, डेमोलिश करचे, प्रॉब्लेम सॉल्व. अजूनही चान्स आसा. आनी अप्रूव्ड रोड आसा, कित्याक हांव सरपंच आसलो तेन्ना. ह्या कसलोच रस्त्याचो जायना. हो जर सिंगल दवरलो 1 वे फक्त पणजे वचपाक आनी पणजेसून म्हापशा वचपाक दुसरो, हो विशय सोंपता हांगा. म्हणून ताका सांगलां रोहनाक शाबासकी दिवं नाका. तेणी ते काम करून जातलें. म्हाका ते म्हाजे पर्सनल कांय वायट पडना आनी रोहना कडेन कांय ना, बट सत्य इज अ सत्य. कित्याक हांव आय विटनस, आय वॉज अ सरपंच दॅट टायम, आनी हांवें कितल्योच मिटिंग्यो घेतल्या ह्या रस्त्या खातीर. बाय फातिमा आमी सगळीं जाणां वयतालीं. आमकां जर त्या वेळार कळ्ळें हें अशें हें घाणेरडें करता आमी तेन्नाच सांगतलें. आज मनोहर भाई ना, कांय उलोवन फायदो ना. पूण ही सत्य परिस्थिती आनी देवावेर रावन सांगताय हांव जगान ह्या कोणाकूच राजकारणाक भियेना. हांव मानता तो फक्त देवाक. ताका खबर आसा तो मागीर कोण CM आसूं नाल्यार वो आसूं, जें सत्य आहा तें हांव उलयतां. 19 डिसेंबराक जेन्ना आमी पत्रकारांनी आमदार रोहन खंयच्याचेर प्रश्न केल्लो म्हापसाक की हो प्लॅन जालो हय हेचेर सगळ्या जाणांनी मशाल घेवन भायर सरल्यात म्हणून, जाल्यार तेणें आमकां सांगलें की हो जो प्लॅन आसा हो 17 आनी 18 जाल्लो आसा. तेन्ना हे सगळे जे आयज मशाल घेवन भोंवतात पळय हे लोक तेन्ना खंय आसले म्हणून, न्हिदलेले काय खंय? आयकून घे हे तेन्ना लोक सगळे खंय आसले. आता वाटोवपा खातीर कितें करतले? जाल्यार तेंच्यांनी आमकां सांगलें की आपूण आपल्या तरेन जाता तितलो प्रयत्न करतलो हे वाचोवपा खातीर. बरोबर ओके. ना जाल्यार आपूण रिलोकेट करतलो, दुसऱ्या जाग्यार व्हरतलो.
अशें सध्या सांगलेलें आसा हेचेर तुमी आतां कितें रिलोकेट करपाक कितें हें रे शाळें म्हाजो पुतळो रे तो हो पुतळो रे शाळें आज ताळकुळो सोड कसलेंच झाड म्हणटा न्हू एक झाड म्हणटा न्हू काल दुसरे लावा सादें झाड लिंबाचें झाड सुद्दां केन्ना केन्ना जायना जर झाड जून जालें की ना तें मुळां घेयना ताका बाबड्याक खबर ना आमी शेतकार आनी आमी शेतकार कसले हाडेचे शेतकार न्हू अशी कडकडीत पुसत घे बांयन घाला आनी चेट्टी घाला हो तो विमल काम आमला हें काय कितें म्हणटा तसले शेतकार न्हू आमी जातीचे शेतकार हांव अजूनय अभिमानान सांगता हांव सरपंच आसलो तेन्ना शेतान युनिवर्सिटी शेतान सायनी मेळोवन दिता हांव कितें सोल्युशन एकूच एका सोल्युशन एकूच सादें सोल्युशन आसता हें कांयच करूं नाका तो पयलींचो जो प्लॅन रोड आहा न्हू तो ओपन करा सोंपलो विशय स्टेटमेंटान कन्फ्युजन आसा पयलीं तेणें स्टेटमेंट दिलो की आपूण जाता तो वाचोवपाचो प्रयत्न करतलो एक विशय जालो दुसरो विशय म्हणटा तेन्ना आपूण जाता तेन्ना ते रिलोकेट करतलो रिलोकेट करून कितें जातलें केन्ना सक्सेसफूल जायना ना शाळें जावचें तुमकां दिसता तुमी पयलें म्हाका सांग हें झाड काडून व्हरून लावपाक शक्य आहा इवन भायली टॅक्नॉलॉजी आमी पयली अमेरिकेक पयली इट इज नॉट सर्टन ट्रीज आर रे हेका तशें जायना हेचें मूल न्हू हांव एकूच जाणा वळाचें मूल न्हू 25-30 मीटर लांब गेल्लेलें आसा तेच्यात मुळां आसाना अंपालान एक वडाचें झाड तेणी ट्रान्सलोकेट केलेलें ते मरपाक पावले पळय तेजें काय हांव नको पूण म्हाका इतलें खबर केलां already. आहा हजारो मे एक वक्त जावंक शकता किंवा लाखो मे तो चमत्कार तसो आसलो नाल्या पूण चमत्कार जावना तो मेळ्ळो तें सांगूंक शकना तितून हांव हें न्हू मॅडम तुमी आतां कितें म्हणटालो आमदारा बद्दल कितें तें हो जागेकार हे रिलोकेट कशें करूं शकता आनी कशें काडूं शकता आनी जो आमदार आहा तो पोरवरकार न्हू तो पोरवर येवन जन्माक येवन ना तो हांगा येवन तेणी वोटीक माट करून फक्त इलेक्शनां लढयल्या तेणी लोकांची समस्या सॉल्व करूंक ना तेणी आनी हे झाड न्हू ताका वाचोवपाक जाता पूण ताका वाचोवपाचें ना ताका काडूंकूच जाय झाड तें हे अशें भायल्यान आयकलेलें आसा की ताका झाड काडूंकूच जाय हेच्या खातीर कार्तिका खातीर तो स्टंट करता पॉलिटिकली आमी देवाक मानता आमी पॉलिटिक्स करूंक ना हांगा आनी जो आमचो रोहन खोटे हांगा येयला तो पोरवरकार न्हू ताका पोरवरची कितेंच खबर ना तुमच्या कडेन कितें खेळलो वयतली हे खेळटा आनी कितेंच करिना तो नॉर्म्स जे प्रमाणे नॉर्म्स आसा नॅशनल हायवेच्या ते नॉर्म्सा प्रमाणे तो झाडाक हात लावंक शकना या रस्त्यार झाड लोकेट करपाचो ना हांव कित्याक उलयता हे जे नॉर्म्स तेणी घातलेले आसा पळय ते नॉर्म्सा प्रमाणे हे झाडाक तो हातूच लावंक शकना नॉर्म्स जाके मरे आमकां कायद्या भायर करूं नाका आयज जो सरकार करूंक उठला पळय कायदो पांया पोंदाक त्याच खातीर हांव उलयतां कायदो पांया पोंदाक घालता आनी ही कर्मां करता तूं झाड रिलोकेट करूंकच शकना हे तुमी काडा नाल्यार ही म्हूण सांग हांव सांगता न्हू कायदो सांगता ही झाडां पळय ही आमची पारंपारीक आसा तेका खंयच जेन्ना ते काला फायलीन ही मेन्शन जातली तेन्ना ही सायडीक सोडून वयचें पडटा तेका आमी म्हणटा ते कायद्या प्रमाणे एक्चुली 300 मीटर भायर वयचें पडटा 300 मीटर भायर वचोंक नाका म्हणटा फक्त हे सांबाळ म्हणटा आमी कायदे कित्याक घातले तर तोखणाय करताले ना तोखणाय म्हणजे तेणे एक काडला हांवें ताका कितें म्हणलां तोखणाय केल्या कित्याक जो एनवायरमेंट 600 कोटी मागोवन घेतले तेन्ना बाकीचे सगळे सांबाळपा खातीर केले म्हाजो उलोवपाचो अर्थ पयलीं समजून घेया जेन्ना ती सांबाळी तेन्ना हे देवाक सांबाळपाची गरज आसली म्हटलें हें हांव कितें उलयलां हांव तेच उलयलां जेन्ना ती सांबाळटा तेन्ना हे देवाक कित्याक विसरले हे देवाक सांबाळपाची गरज आसली म्हणून भाई हो जेन्ना सँक्शन जाल्लो पळय रोडाचो तेन्ना फोरवरच्या लोकां कडेन आयकूंक येता ती तुमकां मनोहरभाई पर्रीकरान हांगाचो इन्चार्ज केल्लो म्हणून जे हे आहा पळय तेजेर तुमचे सगळी जबाबदारी तुमचेर दवरलेली म्हणून तेन्ना तुमच्यांनी कित्याक हे केलें हांगाचें तेन्ना तुमच्यांनी कित्याक ऑब्जेक्शन करूं तेन्ना तुमकां खबर नासलें की हो वोड वयतलो जावं हांगाचे झाडां हे वयतले हे तुमकां कोणी इन्फॉर्मेशन दिलां ते रॉंग इन्फॉर्मेशन ना फोरवरच्या लोकांनी सांगला आमकां तो पंच सुद्दां नासलो तेका पंचायत मेंबर सुद्दां नासलो तो सरपंच जालो तो मात बीजेपीचो बीजेपी ते कितें करतात जाणां आतां की ट्विस्ट करपाक म्हणजे कार्तिकानूच वाट लायला अशें म्हणपाची कार्तिक नासलो न्हू हांवें तुमकां सांगलें न्हू पवित्र स्थानापणाक रावन उलयता हांव पंच आसलो हांव सरपंच आसलो त्या वेळार म्हणून कार्तिक बाबू नासलो छोटा बच्चा न्हू तो छोटा बच्चा 2017 कोण छोटा बायला न्हू शाळें पयलींची ना मनोहरभाई पर्रीकरान तेन्ना ताका इन्चार्ज केल्लो हाचो 2009 पयलींचे शाळें 2017 हांव इलेक्ट जावन येयलें म्हाका हेची आयडिया कितेंच ना पयलीं तुमचें नांव कितें कीर्ती कुंडेकर तुम्ही तेंची मिसीस म्हणजे तुम्ही तेंची हे आता न्हू पंच आसली ती तेन्ना आमच्या पंच आनी आमकां
इन्फॉर्मेशन दिला ते म्हाका दिसता तुमकां रॉंग इन्फॉर्मेशन. रॉंग इन्फॉर्मेशन आमच्याकडे कसं तुमकां कितेंच अजूनही ना. सांगतात तो रस्तो ओपन करतो प्रॉब्लेम परवडीचो सॉल्व. TCP एप्रूव्ड रोड आहा. आणि देवाचो हात कित्याक आयज हो? हे सायडीन विचारा कितें केलें तें आल्कोन हुंडाय आसा. बाये ऐका, आल्कोन हुंडाय ओ खोकेरो आणि ते शोरूम सगळे सेफ आसा. तांकां कितें हात लागलो ना लागो. ते कोणाचे ते सोदा तुमी. जो आयज आमचेर आरोप घालता तो आसलो लिडर म्हणून. लिडर आसले आमी आमचें काम करतले. बिल्डिंग येता ते कोणाचे रॉंग इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा मिडिया. कित्याक हांव आसलें तेन्ना पंच मेंबर. तेन्ना तुमकां सांगूंक नासलें तेंच्या हाजो रोडाची. अरे बाबा, आणि तेन्ना हे तो हांव उलयलो नासलो. काल उलयलो हे जे नासलो तो. कॉरिडॉर जाता रोड जाता मुंबय टू मेंगलोर कोणाक खबर आहा पंचायतीक लागना पूण तेगे. इतल्यो पंचायतीच्या क्षेत्रांतून वयता, ज्युरिडिक्शनांतून वयता, म्युन्सिपलिटी क्षेत्रांतून वयता. हय खंयच्याच पंचायतीक सांगिना बाबा तुमी अहें केला हें काड हें कर. पूण जे कितें आहा आमदार जे आहा थोडे फुडारी आहा जे टेक्निकल सेक्शन आहा तेंच्यांनी पळोवचें आसता की गांवाचे देवस्थान आहा, गांवचे आदले जे हेरिटेज प्लेसी आहा जावं भरपूर प्लेसी आहा. हो हायवे जो सुपरफास्ट जो हे फ्लायओव्हर कित्याक करता जे गांवांत जे हे देवस्थान आहा ते देवळाच्या टायमार प्रोग्राम जाता रस्त्यार अडचण येवची न्हू. जे गोरवांनी अडचण हाडची न्हू. ते हायवे करता सिग्नलां जी पडटा गांवांत रावचे पडटा ती सिग्नलाक रावचे न्हू. ते जप करून सुपरफास्ट हायवे त्या खातीर केल्लो जाता आनी आमी ताका वेलकम करता. आमी अशें म्हणिना ते सुपरफास्ट हायवेक आमी ऑपोज करता. आमचो इतलेंच ऑपोज आहा की हे झाड जें आहा देवस्थान झाड आहा जे गांवचे झाड आहा राखण देवतेचें झाड आहा जे आयडेंटिटी आहा गांवची वडा कडेन म्हणटा ते हांगासर राखून दवरचे. इतलेंच आमी सरकारा कडेन मागता. आनी फुडल्यान जागो आयक ते सांगता साहेब हांव उलयता की फाटल्या दिसांनी आमी हयच मिटींग जाल्ली. ते मिटींगेन हांवें म्हणलें फुडल्यान जागो आहा. म्हाका तो म्हणालो हो ते कोण जो फुडारी आहा मास्टर मायंड आहा आमचो हांगा मास्टर मायंड म्हणटा ताका. म्हाका तेजे सयऱ्यालो कोणाचो जावं शकता जागो म्हणून तो वोट काडुया म्हणटा. हांगासून हायवेज हितूनसून फर्स्ट क्राय म्हणून ह्या आमचे ग्राउंड आहा ग्राउंडा साठी जागो दवरलो. अरे बाबा थंयसून डायवर्ट करना. हांव कितें म्हणटा थंयसून डायवर्ट कर अजूनय चान्स आहा. हांव गांवा खातीर सगळ्यांक खातीर गांवा खातीर फुडें सरलेलो आहा. म्हाजें हांव म्हणिना हांव ह्या गांवांत रावता म्हाजेंय म्हणचें पडलें न्हू. थोडे म्हणटा म्हाका फायदो आहा म्हणून फुडें सरला. आमदार म्हणटा म्हाका फायदो आहा म्हणून फुडें सरला. आमदारान हांगा कितें डोनेशन दिलें तें दाखोवचें. हांव काडटा बूक आहा ते आदले. कित्याक उलयता तूं सांबाळून रे देवस्थान फक्त 5 मिटराचे डिफरन्स जाता पळय. पडले जायना 3.5 मिटराचे डिफरन्स. मातसो शिफ्ट सुद्धा करूं येता तेंच्या हितून पडले ना. आतां सेंटर ऑफ द रोड आसल्यार आमी मानताले आसले. दिस इज जस्ट 3.5 मिटर पळय ही सरकारची हे मातशें टर्न केलें कांय फरक जायना. आमी पाकिस्तान बॉर्डर पर्यंत गाडयो चलोवन येयल्लेले आसता मदीं चंद्रार पावलेले चंद्रार. बाबू मंत्री असताना देवळा साल्वार करपाक बाबून व्हडलो टर्न केल्लो आसा. आमी देवळ तेन्ना आतां महाराष्ट्रान वयताना आमी थंयच पळय टर्न केला कित्याक देवळा साल्वार केला. तुम्ही म्हणटा मातशें करपाक जाता मातशें डायवर्जन पूण कित्याक जायना तर कितें अडचण कित्याक आमचे अजूनही प्रॉब्लेम ना आमी अजूनही मागता सरकारा कडेन अजून आमचे झाड काडूंक ना. देवान तांकां बरी बुद्धी दिवची. हे आमचे जे हो राखणदार आहा ताका सांबाळपाचो. हो आमच्या सगळ्या एका बार्देशकार पणजेकार सगळे मानतात हेका. येता वयता लेट जे कोण जाणा न्हू हे व्हडा कडेन तुमी आत्तां बेश्टे रावा आनी असो कॅमेरा घोवणया पळय एके बशींतले 50 लोक तर रस्ते देवाक पांया पडटले हांगा. म्हाजो प्रश्न इगो प्रॉब्लेम दिसता कितें टेक्निकल ते प्रॉब्लेम कांय म्हाका हें कळना. आनी हेका खरो म्हटल्यार हो प्रश्न आमदारान सॉल्व करपाक जाय. आनी आमी सोल्युशनां दिली. मातसो शिफ्ट कर किंवा त्या रोडान पयलींचो जो आसा ओडी पास जाल्ल्या रोडान थंय वच. थंयसरूय तुमचें कोण आसा काय कितें. कित्याक हांव खुर्चेर आसा पण कोणाकूच परमिशनां दिवंक नासलें. 21 मिटर रोड आहा तितलो 21 मिटर माथ्या वयल्यान गेलो. रिलॅक्सेशन 15 मिटर जालें. आतां तो केलो 15 मिटर. रिलॅक्सेशन जालें. म्हणजे तुम्ही चिंता 21 पर्यंत कित्याक केलो कोणाक साल्वार करपाक. आमी बेश्टेच उलयना आमी कोणाचेर आरोप करना. कितें सत्य आहा तें मांडटा तुमच्या फुडल्यान. तुम्ही पार्टीन असून पार्टीचेच आयकना. हांगा पार्टीचो विशय येयना. हो गांवचो विशय आहा. हांव तुका सांगलें हांव पार्टेक लागना. हेच गांवकार आनी हांव एक प्रतिनिधी ह्या गांवचो म्हाका लोकांनी निवडून दिल्लो सरपंच आसलो पूण हांव सीएमा पर्यंत गेलो. माननीय गडकरीजी पर्यंत वचपाचो हांव आसलो. हांव उरलो इसार ताका हांवें फोनार तेंचें जायनासलें थंय मेळप जायनासलें मिलन जायनासलें. देवाची भयण म्हाजे दिल्लीक दोस्त आहा तांकां सांगलें फटाफट आमचे येयला तांकां मेळोवन दी म्हणून. साहेब मी करून देतो म्हणलें ती मेळोवन दिलें. सरकार हांगा लागना. म्हाजो स्वभाव असो आसली सरकार खरें ते खरें उलयतलो म्हणून हांव. मात ह्या सगळ्याक सीएमाक लागता PWD सीएमाक लागता मेन म्हणटा ती. सो सीएमा हांव अजूनय परत सांगता सीएमाक आनी PWD मिनिस्टराक लागता अशें ना. हू इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन. लोक प्रतिनिधी कोण आवडलो
एमएलए कित्याक जाय नाल्या वाय कित्याक जाय तूं गोंयभर बरें करतलय करूच तुका देवान बरेंच दिवचें काय तेच्या बद्दल म्हाजें कांय ना बट हे प्रॉब्लेम कोणी सॉल्व करपाचे पंच सरपंचाचे प्रश्न हे जे गेल्ले गडकरीजी गे तो अजूनही सांगता तेणी वयचो आनी हांकां घेवन वयचे तूं केन्ना तरी मिटींग घेताय आनी ते जायना जाल्यार म्हाजे कडेन येतले ही भाशा चलना जेन्ना हांव सरपंच आसा म्हाज्या दुश्मनाच्या दारा सुद्दां कितें जाल्यार हांवें वचपाची कित्याक लोकांनी म्हाका निवडून दिल्लो मनीस आसता हांव गांवाचें भलें करपाक हांवें रावपाक वताय जेन्ना गिरी माड खाजवताले तुमकां खबर आहा न्ही गिरी माड सांबाळपाक तेन्ना हे विजय सरदेसाय वा फाटदरकार हिंगा आहलो आयज ना तुमकां आमकां झाडां सांबाळूंक जाय सगळे उलोवप आलो सगळ्यांनी प्रोटेस्ट केले सगळे रस्तो बंद केलो आमचो हायवे बंद केलो तुमकां खबर आहा न्ही जेन्ना गिरी माड कापताले तेन्ना आख्खे हायवे बंद केले तेन्ना हे आहलें न्ही तेन्ना आयज हें आहा आयज रोड सांबाळपाक कित्याक ना रोडाक जीव आहा म्हणजे पळय बरी मुडा एका म्हणटा एरियल रोड एका जीव आहा तुमी जीव तेका मारूंक सोदता आनी जेन्ना नितीन गडकरी युनियन हायवेज मिनिस्टर ह्याने सांगला इन्स्ट्रक्शन दिला की ओ रोड ओ हायवे रिडिझायन करता म्हणून फ्लायओव्हर तरी क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिला एकदा समज स्ट्रेट इजी सोंपें काम अरे एक मातशें बेंड करून तार रस्त्यानी कितें हायवे कितें प्रॉब्लम आहा बेंड करपाक एक हे सांबाळून उरतले न्ही अकल ना हायकोर्टान देखून म्हणला देर इज नो एप्लिकेशन ऑफ मायंड जेन्ना 600 झाडां कापल्या हायकोर्टान देखून म्हणला देर इज नो एप्लिकेशन ऑफ मायंड अशें आतां कितले प्रोटेस्ट जातले मागणी तुमची पुरी जाय सरी अजून मेरेन आमचे इतलेच आम्ही गांवकर हे म्हणटात की आम्ही प्रोटेस्ट सरकाराच्या विरोधान करना ह्या माध्यमासून आम्ही सरकारा पर्यंत पावोवपाचो मार्ग काडटा कित्याक हा केन्ना झोपी गेलेल्याक जागो करपाक जाय त्या पद्दतीन आमी परत आमी सांगले न्हू हांवें एका खंय लिपोवंक ना सीएमा कडेन गेलो तांकां गडकरीजी कडेन पावपाचें काम ते कडेन करूंक जाय आमी विशय तेंचे कडेन पावोंक ना अशें ना पूण हें तुमच्या माध्यमांतसून आमदाराक दिसना काय कितें आमी परत रस्त्यार येवप म्हाका दिसना की तें येता सरकाराक ज्या पद्दतीन आमी जो मॅसेज पावोवंक जाय तो आमी पावयलो आनी तुमी पावयतले कारण शेवटी सत्य कितें ते तुमच्या मार्फत फुडें वयतले एकूच प्रश्न शेवटचो प्रश्न कशा तरेन सरकार जागो जातलो बाकीच्या विशयाचेर हांव तुका कांयच उलयना ह्या विशयाचेर सरकारान बेगींतल्या बेगीन डिसिजन घेवन बाबा येस हे डिसिजन जाला आनी आमी 1-2-3 ऑप्शनांतले खंयचे बरें पडटले हे ग्रामस्था घालून विचारचें कसलो विशय पळय आमी आतां 4-5 फावटी हें जालें आंदोलन आमकां चालू जालें कॅन्डल लायट म्हणा मागीर आज दिपोत्सव जालो मागीर आमी गडकरी साहेबाक मेळ्ळे आनी ते मेमोरंडम दिला आनी सीएमाक मेमोरंडम दिला पूण ताजे भायर कांय आतां कितले निश्कर्श काडपाक जाय बरोबर आतां पळय झपाझप थंय देवळ पायलींग फावंडेशन चालू आसा चड वेळ लागपाचो ना हांगा चड अंतर उरना नोटेन तशें आसा सो म्हाका दिसता की बाबा आतां PWD कोण इंजिनियर आसा जो आमी कल्चर इंजिनियर आसा जो हांगा रोड आपलो फ्लायओव्हराचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा मागीर बाकीचे जे कन्सर्न ऑथॉरिटी आसात मागीर MLA आसा बाकीचे मागीर आमी रेप्रेझेंटेटीव आसात कार्तिक कुंडयकर हांगा वाटेश्वराचो हे आसा यजमान आसा तो सगळ्यांनी मेळून एक बसका घेवपाक जाय आमी आनी खास करून हांव रोहनबाब खंवटे सांगता की बाबा जाता तितले बेगीन आमी बसका घेवया ताजे एक निश्कर्श काडया ना अशें न्ही कळ्ळें तुका सगळ्या प्रॉब्लेमाक एक सॉल्व करपाक जाता त्या खातीर हांव थ्रू युअर मिडिया हांव तुका एक विनवणी करता आमी आतां PWDच्या इंजिनियराक वचून मेळपाचे आसात रोड कॉन्ट्रॅक्टर आमकां जो कोण आसा भट्टाचार्य म्हणटा तो फॉलो अप करीत आसा पूण जाता कितें बाबा जो पळय कन्सर्न मनीस आसा हांगा खास करून MLA बाब ताणें तो फुडाकार घेवपाक जाय आमी वचून मेळपाक शकतात पूण एक खंय तरी बाबा एक डेट काडपाची आनी बाबा एक मिटींग थारोवपाची आनी एक तुमकां गोश्ट सांगता की हे स्थलांतरण जावपाचें ट्रान्सलोकेशन म्हणटा हो सामको विशय सामको भायर ते हे जागेकार आसात जागेकार केन्नाय राखणदार जे पळय आसात जागेकार जे पळय आसात शिमेकार जे पळय आसात ते शिमे केन्नाय शिमेकार जे पळय आसा ते हेवटेन बसनात तो कितें हो न्ही तो बुळो न्ही तुमकां खबर आसतलें आमच्या गांवांत चावडेश्वर म्हूण आसा तो म्हाका खबर आसतलें हांगा खुबशे जाण आयल्यात थंय शिमे धाडटात मरे थंय कोंबे कापतात सगळे कितें करतात तांकां मान दितात राखणदारांक
जागेकारांक मान दितात. आतां समज म्हणटा तुमी काडपाक सोदता ते कितें? अरे भावानो आनी भयणानो, आनी हांव खास करून आमदाराकूय सांगता, आनी जे पळय बशिल्ले थंय सरपंच आनी बाकीचे जे कोण बशिल्ले पळय साळकार, सुभाष वळवणकर, हे लोकांक पुरेपूर खबर आसा. तेव्हा तुम्ही स्थलांतराचो विषय जो पळय आसा तो भायर मारात, काढात तो विषय. हे जागेकार हे सामके वर्सान वर्स, हजारांनी वर्सां आमी म्हणटात बाबा मानून जाला, कितलीशींच वर्सां. पयलीं हांगा रस्ते बिस्ते काय नाशिल्ले, व्हडले जंगल आशिल्ले मरे. लोक सकयल निवास करताले, सावळ्याक काम करताले, पोरवरी करताले, आराडी करताले, खर्ल्या करताले. सगळे वटेन जे पळय चारी वटेन हो पठार आसा, त्या पठाराचे लोक सगळे रावताले. आनी हो रस्तो आशिल्लो मागीर, आनी हो रस्तो म्हाका दिसता बरोच भायर आशिल्लो. हांगा म्हणटात की फक्त 2 पार्ट आशिल्ले, बैला गाडी येताले वताले, मागीर हे आमच्यो कितें म्हणटात ते पुर्तुगीज हो कामियो. सो हो वड आहा तो बरोच भायर आहा. तुमी तो अतिक्रमण केला आतां. सो एक गोष्ट हांव सांगता की आज आखाड्याचे नागा आखाड्याचे साधू आसा सांग्या वयले ते हांगा येवपाचे आशिल्ले. आनी त्या नागाच्या आखाड्याच्या साधून म्हाका सांगला की बाबा तुका पिवपाची गरज ना, जाय जाल्यार हांव हांगा उबो रावतलो. आनी जाय जाल्यार समज म्हूण तूं आखाड्याचे आख्खे युपीचे जितले पळय आहा आमी साधू ट्रेनी करून हांगा हाडटलो ते 2000. समजनाकात की हे वडाक इतलें म्हत्व आसा. ताणें म्हाका नाथ पंत जे पळय आसात, आमचे नागनाथ आसात, जे अधिपती आसात, ते बारीक समाजाचे, कष्टकरी समाजाचे, शेतकार समाजाचे, हे सगळ्याचे ते अशें तुमी हालोवपाक जायना. आज कितें काय म्हणल्यार गोंयला संजय येयला, थंय कितें काय म्हणल्यार सातेरी काडपाक सोदतात ते. थंय कितें काय म्हणल्यार आमचो हो आसा शिमेवेले आसात, झरी वयले आहात, हे सगळ्यांक कितें काय म्हणल्यार निकळावन उडोवपाक सोदतात ते. पूण हाजे वयल्यान तुमी पळयात तांचे तकले कितें मारला ते. म्हाका एक भिरांत पडला तांचे तकलेचे कोण मारू बी बसना मरे. मारू हांवें म्हणटाले पळय जाणटे, अरे तकले तुजी मारू बसला, तूं कोणाले आयकना मरे. कितें तुका सांगलें बाबा, तूं केन्नाय कितें काय म्हणल्यार आयकना, कोणाचे भायर मारता, तशें तुमच्या तकलेर मारू बसल्या काय अशें म्हाका दिसता. त्या खातीर एक गोश्ट तुमी लक्षांत धरात की आमकां हें देवस्थान हांगा कायमचें उरपाक जाय. ताका लागून तुमी खुबशे ऑप्शन आहात. आनी आमी गडकरी साहेबाच्या ऑफिसाक वचून आयले, व्हडले व्हडले कन्सल्टंट आसात, माहीर कन्सल्टंट, जगा वयले कन्सल्टंट आसात, एक्सपर्ट कन्सल्टंट आसात, आनी सगळे आख्खे संवसाराचे कन्सल्टंट आहात. पिवपाची गरज ना. जशें सीएम म्हणटा पिवपाची गरज ना, आमकांय दिसता हांगा रावन की हांगा पिवपाची गरज ना. अरे हो पूल मातसो वयर तर काडलो जालें मरे. जम्मून तुगेली हायवे केली, सायडीन काडपाची गरज सुद्दां ना. पूण एक लक्षांत धरात की बाबा खंयच्याय परिस्थितीन वड हालोवपाचो, स्थलांतर करपाचो हे तुमच्या स्वप्नांत न्ही, मतींत केन्नाय हाडनाकात. कित्याक खाबरेश्वर देवस्थानाचें हे देवस्थान जें पळय आसा तें सदां काळ आमकां लोकांक राखत आयलां आनी हाजे मुखार राखतले. जय खाबरेश्वर महाराज की जय. सगळ्यांनी बरे भशेन उलयला. हांव पणजेच्यान येता आसतना लायव्ह पळयत येयला आनी काही मिडियाचे प्रश्न आशिल्ले आनी हांव आयकतालो तेजे बद्दल की कोण आशिल्लो कोण नाशिल्लो. लक्षांत घेयात, आमी आयज कांयचे मनीस, आमदार पयरचो मनीस, पूण हो खापरेश्वर देव जो आहा पळय तो पिळगे हांगासरच आसा. हे शिमे वयले हे शिम्यो ज्यो घडयला पळय, हे राखणदाराज कडल्यान शिमो घडला आनी शिमे वयल्यान गांव घडला. आमी गांव घडोवपी कोण न्हू, त्या शिमे वयल्यान ह्या शिमे वयल्यान दुसऱ्या शिमेचेर पावता तेन्ना एक गांव जाता आनी हे गांव राखपाचें काम जे आहा पळय तो शिमे वयलो राखणदार करता. हे समजना न्हू जाल्यार हांकां समजोवपाची गरज आसा. हांकां केन्ना देवाचे बरें उत्सुकता जाता जेन्ना इलेक्शन लागीं पावता तेन्ना, आनी इलेक्शन सोंपलें काय ना तर देव कोण रे तो शिमे वयलो राखणदार खंयचो, मागीर परत याद करून दिवची पडटा तांकां. हांव एकूच याद करून परत दिता तुमकां. बाबा रे गाराणे घातलेले मोपा एअरपोर्ट जाता तेन्ना तेज्या पयलीं, आनी हांव आशिल्लो थंयसर, खूब जाण मिडिया भाऊ आसलेले थंयसर, आनी ते गाराणे घालता तेन्ना अक्षरशः काटे फुललेले. कितले जाण आसले खबर ना, अभिजीत बाबूय आशिल्लो थंयसर. कित्याक लागून थंय शिमे वयल्या राखणदार आशिल्ले आनी व्हडाची झाडां कितलींचशी कट करून गेली आनी आतां खंय भुतां दिश्टी पडटा आनी 10:30 सुद्दां खंय फ्लायटी देवना खंय. सारकें मरे? हांव म्हणना हेच असेंब्लीन डिस्कशन करता आनी हे आमी आयकता. आनी चडसो हो कितें ओपोजीट जेन्ना ओपोजिशन आहा तेन्ना पप्पू करतालो हो लोकल आमदार, आनी दुसरे पप्पू आनी हो पप्पू आनी आतां हो पप्पू जाला. हो आयकचें पडटा, हेका वयर सांगता. नाल्यार कापस्ताजीन हांगासर जे माडांक वेंग मारतलो होच मारतो, माडांक वेंग मारपी ओपोजिशन आसतना माडांक वेंग मारतालो, आतां येवन हांगासर वडाक वेंग मान मरे. हांगा काटे दोपता वडाचे.
काय बोकाक काटे धापता सगळं सॉरी यूज करता थंयसर कित्याक खुर्च्यो इम्पॉर्टंट आहा तुमकां देव देवस्थान इम्पॉर्टंट ना तुमकां फक्त देव देवस्थान इलेक्शना टायमार याद जाता लक्षात घ्या जितले परवरकार हिंदू आणि जितल्यो बायलो ज्यो आहा स्पेसिफिकली बायलो सांगता बायलो हांगासर जेन्ना राखणदाराचें नांव घेवन जेन्ना पयली पावल हांगा उखलता आनी हांगासर वडा पुनव जाता तेन्ना सगळे फेरे घेता पळय हांगासर तेन्ना लक्षात घेयात जेन्ना तो ओडूच आसचो ना जाल्यार कोणाक फेरे घेतले कोणाक फेरे घेतले आमदाराक फेरे घेतले आज पर्यंत बायलो कित्याक दिश्टी पडना स्वप्नानूय येना रे हो राखणदार हा स्वप्नान येना तुमच्या बायलांच्या स्वप्नान येना हा बायलां विचारता दादले सोडून दी बायलां विचारतात का नावाक लागून आम्ही करता रे प्रत्येक गावान हे राखपाचें काम कोणाचे बायल मनशाचें काम दादले आसात पण तुम्ही हांगासर मानता राखणदाराचे जे उलयता पळय हांगासर हांव तांकां विचारूंक सोदता बाबा रे ते मोप्पा जे आहले पळय मोप्पा जाता तेन्ना कितले जाणांक पॅरलायज अटॅक केला ते पळयात मागीर म्हाका खूब जाणां म्हणटा की अशें उलोवप ना म्हणून तुमी अशें उलोवप सांगपाक जाय पॅरलायज अटॅक येवन नेक्स्ट डे खंयचो वास्कोच्यान कोण अटॅक येयलो तो पळयात नांव घे नांव फायंड आउट करात कितले जाण आमदार त्या वर्सा पॅरलायज अटॅक येयला ते पळयात तुमी दुसरी गजाल बायंजीनी वयता तेन्ना एक घुमटी आशिल्ली थंयसर कित्याक हालोवनार ती कितल्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी ट्राय केले रे कितले लेबर मेले रे थंयसर कितले फावटी काम बंद पडले रे फायंड आउट करात हांव फोटो दिता फायंड आउट करात आनी मागीर कोण काम करपाक रेडी नाशिल्लो म्हणून मातसो स्लायट सायडीकच्यान वरचो पडलो कित्याक तो राखणदार शिमे वयलो राखणदार हालपाना तूं तर चित्ता न्हू हांगासर काप्रेश्वर देवाक आमकां राखणदाराक हालोवपाक तो हालपाना 27 तूं हालतलो हो लोकल आमदार हालतलो आतां बरोवन दिता हांव लोकल आमदार 27 हालतलो हो काप्रेश्वर देव हालतो ना हो वोड हालतो ना दुसरी गजाल हांगा हे जे थोडेकर सो कॉल्ड आहा पळय बरे एक्सपर्ट म्हणटा पळय एक्सपर्ट हा एक्सपर्ट कितें झाडां हांगासरल्यान थंय व्हरोन रोवपाची म्हाज्या वांगडा इन्स्पेक्शन करपाक यो कांपनार आमी गेल्ले एक सुद्दां पान येयला दाखय म्हाका कापासतात चल 5 का 10 लाख मोडला तेजेर ते परत रिटर्न घेवपाक जाय कोणाचेर मोडला तेजेर हा 10 लाखांनी तुमी वोट काडटा म्हणून सांगता तेजी पाळा कितली व्हडली आहा रे तुजे एक बोट कट केले रोहन खंवटेचे न्हू एक बोट कट केल्यानी उबो रावपाक आनी सारको चलपाक जावपाना 5 एकूच बोट कट कर आणि तू म्हणता की इतली पाळा कट करून तो उभा रावतलो म्हणून फकाणां केल्ली हा ही फकाणां करपाची बंद करात बहुजन समाजाचे देव देवस्थान कोण खबर हा सगळ्यात पयली शिमेवयला राखणदार अभिमानान म्हणटा आमी आणि हे आमचे हिंदुत्व हे तुमचे फेक हिंदुत्व आमकां सांगनाका लक्षात घ्या तोंडान जेन्ना जेन्ना तुमचे देवा देवस्थानाचे येतले न्ही तुमच्या फाटी काडटलो हांव कित्याक आज तुम्ही हिस्पा भायर गेल्ले आसात तुम्ही बोमा सतेरी देवी आहा पळय ती रयण जमीन जमनींतल्यान रयण येता वयर आनी तिका म्हणटा सतेरी हे सतेरीक मानना तुम्ही राखणदार शिमेवयल्या राखणदारांक मानना तुम्ही जाल्यार आनी कोणाक मानता खंयचे कोणाक मानता तुमकां भायरसून येवपाक जाय मरे हांगासर लिडर भायच्यान हाडटा मरे तुम्ही हिंदुत्व प्रमोट आमकां खतरा जो आहा पळय खत्रेमे म्हणटा मरे आमी खत्रेमे आहा पळय हे लोकल आमदारां कडल्यान हे लोकल आमदार जे आहा पळय होच जो मनीस सांगतालो सगळ्यांक आमी डेव्हलपमेंट करपाक गेला म्हणून कसले पिपळ काडून उडोवपाक पिपळ मारपाक कसले डेव्हलपमेंट वोट मारपाक डेव्हलपमेंट शिमेवयल्या राखणदार आहा पळय ताका शिफ्ट करपाक कितें चल्लां कितें रे तुमचें म्हळ्यार हेतून क्लियर कट सांगूंक सोदता तुमकां हे जे आहा पळय आपली पोळी भाजपाक हे नाक तेंचे कडेन घश्टोवपाक रेडी आहा दुसरे जे कोण आहा तांकां पप्पू म्हणा तेंचे नाक झरोवपाक रेडी आहा पूण देव देवस्थानाक राखपाक हेंचे कडेन कापसतात ना सो हांव लोकांक इतलेंच सांगूंक सोदता बायल मनशांक इतलें सांगूंक सोदता जर तर म्हाज्या माध्यमांतल्यान ह्या मिडिया बाबतींत तुमी जे आयकतात थोडी बायलां जे हांगासर येयल्या हांव तुमकां नमस्कार करता हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक लागून तुमकां खऱ्यांनी तुमकां तो देव दिसलो आसतलो मे बी तांकां अजून पर्यंत दिसूंक नासतलो तांकां अजून पर्यंत राखणदार दिसोन नासतलो तांकां मनांतल्यान येनासतलो पूण ज्या दिसा येतले न्हू अक्षरशः दोळ्यांतल्यान दुकां रडटली हांव लक्षात घेयात त्या टायमार मागीर रडनाकात त्या टायमार रडनाकात हांव त्या बायलांक सांगूंक सोदता जी घरा कडेन बसलेली आसा आनी तुमी कोणाक भिवपाक जाय रे कोणाक भिवपाक जाय रे कितें खाल्ला तुमी रे हा कसले बीग हेजी बीग इम्पॉर्टंट आहा रे आज देवा कडेन जाय जाल्यार तुमी कोटी लाखांनी पयशे दिवपाक शकता मरे हो मनीस जो आहा पळय तुमकां सांगता फोनान घालतलो एक दीस आणि ह्या मनशाक तर रोहन गवटे सांगूंक सोदता हो एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार हांव सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन येता म्हाका खबर आसा हेज्या वांगडा असिस्टंट जे आसलेले पळय तांकां बायलांक मुखार काडून म्हाज्यार मॉलेस्टेशन केस घातलेली इलिगल फ्लोटिंग कॉटेजीक लागून
कापासतात रामा काणकोणकर देवाची कापासतात की माझो ऑडिओ रिकॉर्ड जालो त्या टायमाचेर आणि हे जे चली मुखार काढलेले पण म्हाका फोनान घालपाक लागून थंयसर एक्सपोज जाले हे म्हाका कॉफी पिवपाक आपयता जाले ते जाले चुकली जाली आणि कॉफी पिवपाक हय म्हळ्यार मॉलेस्टेशन जालें आनी मागीर कॉफी पिवपाक हे एक्चुअली दाखोवन दिले कोणी हे दाखोवन दिले देवान हांवें न्हू देवान दाखोवन दिले दुसरो म्हाज्या फुडल्यान घावलो खवटंकर म्हणून तुजोच मनीस कोणाचो मनीस सांताक्रूज म्हणटा तो गुंडा म्हणटा तो जेनेटो गुंडा म्हणून सांगता तुम्ही हांव गुंडा म्हणून मानना तेका जेनेटोचो मनीस भोंवता तो कलंगुटकर म्हणून माझे घर इलिगल म्हणून थंयसर धाडलो थंयसर बापयान त्या कितें आनी हांकां शिकय ना सारको रोहन कोटे धाडटाले सारके शिकून धाड त्या टायमाचेर कितें जालें त्या टायमाचेर तेणी धाडलो तो खरो ऑरेंज घर रामा काणकोणकराचे इलिगल बाबड्याचे ते शिरोडकाराक फोनान घातलो तो म्हाजें घर इलिगल आनी काणकोणाचें इलिगल तो हांव सांगूं सोदतां हे तुजे कडेन स्टडी जायना ही सारकी स्टडी जायना न्हू जाल्यार आमकां विचार आमी येता आमी सांगता शिकयता तुका ABCD बरे इंग्लीश बोले दिस अरे बाबा कोंकणीन उलय ते असेंब्लीन तुजी फोटिंगपणां आहा पळय ती सगळ्यांक कळयली आहा मनोहर पर्रीकराक कॉपी मारून पेपर हालयता असो ते तुजे कडेन जमपाना ते तुजे कडेन जमपाचें ना तुका एकूच गजाल सांगूंक सोदता तूं जें कितें करता पळय सगळे लोक दोळ्या मुखार तुमचे पळयता रोहन खंवटेकार चॅलेंज मारून सोदता आयज जर तुवें ह्या खपरेश्वरा देवाक हात सो लायलो न्हू तुज्या फुडल्या इलेक्शनाक कॅम्पेन करपाक रामा काणकोणकराक हांगा उबो आसतलो